मंगळार 6 फेब्रेर गोंयच्या देव मंदिराचें समर्पण परब। मुखेल वळ सगळ्या पोरजांक मागण्याचें गोर अशें नांव पडटलें। नियाळाक आदार देव मंदिर आमकां एक पवित्र गोर जंय आमी मागणें करतांव, मिसा बेटेन देवाचें उतर आयकतांव, जिव्या देवाक शेवतांव, ताचे आसणे अनुभवतांव, संस्कार घेतांव। आमच्या जिविताची सुरवात आनी निमाणी घडी देव मंदिरांत जाता। देव मंदिर आमकां म्हत्वाचें गोर, एक पवित्र जागो देवाक भेटपाचो, भावार्थ वाडोवपाचो। आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 घडण्यो आमी पळयतांव। जेजू रागान बरोवन देव मंदिरांत विकतेल्यांक धांवडायता आनी आपली कूड देव मंदिराक सूर करता। जेजू देवाचो पूत जावनूय ल्हानूच आसतना थावन देव मंदिरांत वेतालो, मागणें करतालो, देवाचें उतर वाचतालो आनी शिकवण दितालो। पूण थंय वायट घडटा तें पळोवन ताका दूख जाता, कित्याक आपल्या बापाचें गोर मागण्याचें गोर म्हूण तो मान दितालो। पवित्र पुस्तक सांगता, तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचें सवें ठिकाण करून आसा। देवाचें मंदिर पवित्र आनी तुमीच हें मंदिर। जायत्या स्वातांचेर इगर्जो बंद जाल्यात, मोडून लासून उडयल्यात, थोड्यो बदलून हॉटेलां केल्यात। अशें घडना जावंक मागुया आनी त्यो राखूंक, सांबाळूंक फुडाकार घेवन आमची पवित्र सभा जिवाळ आनी मागण्याच्यो करुया। म्हजो थाराव फिरगोजेंत ओगेपण, नितळसाण सांबाळूंक, बरें न्हेसूंक, वेळार पावूंक आनी फिरगोजेच्या वावराक आदार दितली।